नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोंकणी खबरापत्रांत तुमकां सगळ्यांक येवकार. पुण्याच्या मुखेल खबरो. संवसारीक पर्यावरण दिसा निमतान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांचो देशवासियांक संदेश. हवामान बदल, वाडटे प्रदूषण आनी जंगलतोड ह्या सारक्या विशयांचेर जनजागृती करपाचें केलें आवाहन. पर्यावरण संवर्धन आनी हरीत गोवा ह्या खातीर खाजगी कंपन्यांनी CSR माध्यमांतल्यान फुडाकार घेवचो. मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी खाजगी कंपन्यांक केली सुचोवणी. भारतीय रिझर्व्ह बँकेचे 2 म्हयन्याचे मुद्रा धोरण जाले जाहीर. रेपो दरांत कसलोच बदल ना, गव्हर्नर संजय मल्होत्रा हांणी दिली माहिती. सैमाच्या रक्षणा वांगडा देश उदरगती कडेन करता वाटचाल. गुजरात भेटेर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी केलें संबोधन. नैऋत्य मोसम म्हळ्यार हंगामी पावस अधिकृतपणान पावला केरळांत. फुडल्या 2 ते 3 दिसांत गोंयांत लेगीत नेमान पावस पडपाची शक्यताय. आता खबरो विस्तारान. आयज 5 जून संवसारीक पर्यावरण दीस आयज मनयता. हवामान बदल, वाडटे प्रदूषण, जंगलतोड आनी तापमान वाड ह्या सारक्या प्रश्नांचेर जनजागृती करप आनी लोकांक पर्यावरण संरक्षणा खातीर प्रेरीत करप ह्या दिसाचो मुखेल हेत आसा. एकवटीत राष्ट्रसंघा कडल्यान 1973 वर्सा सावन पुराय संवसारभरान 5 जून हो पर्यावरण दीस म्हूण मनयता. हवामाना खातीर आनी आपल्या फुडारा खातीर सैमा कडल्यान प्रेरणा अशी ह्या वर्साच्या दिसाची संकल्पना आसा. पर्यावरण दिसा निमतान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी समाज माध्यमां वयल्यान खासा ध्वनिचित्रफीत प्रसारीत करून लोकांक पर्यावरण संरक्षणाचो संदेश दिला. केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव हांणी लेगीत देशवासियांक पर्यावरण दिसाची परबी भेटयल्या. सैमा कडल्यान प्रेरणा घेवन हरीत, नितळ आनी सक्षम भारत घडोवपाचें आवाहन तांणी केलां. हमारी पृथ्वी भारत में जिसे माँ का रूप माना गया है, उसकी रक्षा, उसका संरक्षण, उसका संवर्धन हर पीढ़ी का दायित्व होता है. हमारे पूर्वजों ने हमारे लिए किया, हमारी जिम्मेवारी है आगे वाली पीढ़ियों के लिए हम कुछ करके जाएं. ये एक शब्द है लाइफ, LIFE, यानी लाइफस्टाइल फॉर एनवायरमेंट. आज जरूरत है कि हम सभी लोग एक साथ आकर कलेक्टिव पार्टिसिपेशन के साथ लाइफस्टाइल फॉर एनवायरमेंट यानी लाइफ को एक अभियान की तरह आगे बढ़ाएं. कंजम्पशन ओरिएंटेड अप्रोच, इससे बाहर निकलना बहुत जरूरी है. यूज एंड थ्रो वाला माइंडसेट प्लेनेट के लिए नकारात्मक है. हम कितना यूज करते हैं ये पॉकेट की साइज से नहीं बल्कि जरूरत से तय हो. हम जरूरत से ज्यादा जो भी यूज कर रहे हैं उससे दुनिया में कोई न कोई वंचित हो रहा है. उससे दुनिया के किसी कोने में नेचर को एक्सप्लॉइट करने का दबाव बढ़ रहा है. इस सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी को हमें अपनी फैमिलीज में जागृत करते रहना. प्रकृति के साथ संघर्ष का रास्ता हमें विनाश की ओर ले गया है और आने वाले दिनों में शायद हमारी गलतियां और अधिक नए संकटों को जन्म दे सकती हैं. पृथ्वी को, प्रकृति को बचाना हम सबका दायित्व बनता है. गोंयांत लेगीत संवसारीक पर्यावरण दिसा निमतान वेगवेगळ्या कार्यावळींचें आयोजन केल्लें. पर्यावरण संवर्धन आनी हरीत गोवा करपा खातीर फुडार घेतिल्ल्या कांय घटकांचो मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांचे हस्तुकीं भोवमान जालो. खाजगी कंपन्यांनी CSR म्हळ्यार कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ह्या माध्यमांतल्यान झाडां लावपाच्या कार्यावळींत फुडाकार घेवचो अशें आवाहन मुखेलमंत्र्यांनी आपल्या उलोवपांत केलें. 68% हरीत वाठार आशिल्लें गोंय हे देशांतलें एकमेव राज्य आसा की ताचें संवर्धन करूंक जाय अशें प्रतिपादन तांणी आपल्या उलोवपांत केलें. गोंयांत आसलेल्या जे कार्बन इमिशन करता आनी बाकीच्यांकूय बी नॉट ओन्ली द कार्बन इमिशन बट रेस्ट ऑल कंपनी ऑल्सो जो आपल्या कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीच्या अंतर्गत ह्या मिशनात आमच्या बरोबर वांटेकारी जावचे. आमचे कन्सर्न PWD इंजिनियर्स दे वील अप्रोच
ते तुमकां एप्रोच जावंक ना आसत जाल्यार तुमी तांकां एप्रोच जायात. तुमची एडवर्टायजमेंट तुमकां ज्या पद्दतीची लावपाक जाय आमी लावपाक एलाव करता. आमकां फुडलो 365 डेज ते मेंटेन दवरपाक जाय, ग्रीनरी मेंटेन दवरपाक जाय. खातीर तुमच्या सगळ्यांचें सहकार्य हेजी आमकां गरज आसा. म्हाका खात्री आसा की पुराय गोंयांतल्यो सगळ्यो मेजर कंपनीज ह्या CSRांत इन्वेस्ट करतले आनी गोंयचे ग्रीन मेंटेन करपाक तुमचो सगळ्यांचो आस्पाव आसतलो. संवसारीक पर्यावरण दिसा निमता पत्रादेवी हुतात्मा स्मारका लागीं मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांचे हस्तुकी वृक्षारोपणाची कार्यावळ जाली. ह्या वेळार राज्यसभा खासदार सदानंद शेट तानावडे, पेडणेचे आमदार प्रवीण आलेकार, मांद्रेचे आमदार जी तारोलकार, पेडणे तालुक्यांतले सगळे सरपंच आनी उपसरपंच तशेंच हेर नागरीक हजर आशिल्ले. हरीत गोंय स्वच्छ गोंय करपाचो उलो ह्या वेळार मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी मारलो. हांव समेस्त पेडणेकारांक आवाज करता की तुमच्या भागात येवपी नॅशनल हायवे हो क्लीन दवरप, ग्रीन दवरप हें तुमचें काम आसा. हें फक्त सरकाराचें काम नसून आमी सगळ्या जाणांनी येवजूंक जाय की हय आमचें गोंय हें आमी ग्रीन आनी क्लीन दवरतले. ह्या कॅम्पेनिंगान 90 दीस चलपी ही कॅम्पेन 5 जुना पासून 5 सप्टेंबर पर्यंत आमी 10 लाख झाडां रोवपाचें आहा. प्रत्येकान आपलें झाड लावचें आनी ह्या कॅम्पेनिंगात वांटेकारी जावचो. म्हणून हांव खासा करून ही कॅम्पेन सुरू करपाक पत्रादेवीच्या ह्या पवित्र स्मारकाच्या समोर आज हांगासर आयला आनी ही कॅम्पेन पुराय आयच्या दिसा पत्रादेवीच्यान पोळे पर्यंत चालू उरतली. हांगासर हांवें धाड लायलें पणजेंतलो मेन प्रोग्राम जातलो. मडगांवांत आमचे PWD मिनिस्टर बाब दिगंबर कामत आनी काणकोणांत बाब ट्रायबल मिनिस्टर रमेश तवडकर आनी ताच्या बरोबर तमाम आमची सगळीं डिपार्टमेंटां PWD डिपार्टमेंट, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, WRD डिपार्टमेंट, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, एड्युकेशन डिपार्टमेंट, मोठ्या संख्येत पंचायत डिपार्टमेंट पंचायतीचे त्या खातीर आव्हान करता की समेस्त गोंयकारांच्या समेत सगळे लोकप्रतिनिधी, सगळे स्टुडंट, सगळे यूथ हांच्यांनी फुडल्या 3 म्हयन्या भितर आपले झाड लावपाक विसरचे न्ही. जैवविविधता मंडळाचे वतीन पर्वरी संवसारीक पर्यावरण दिसा निमतान खासा कार्यावळीचें आयोजन केल्लें. वेगवेगळ्या सैमीक उत्पादनाचे प्रदर्शनाचें आयोजन केल्लें. मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत, पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे, महसूल मंत्री आतानासियो मोन्सेरात, राज्यसभा खासदार सदानंद शेट तानावडे, आमदार प्रवीण आलेकार आनी हेर मानेस्त ह्या वेळार हजर आशिल्ले. मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत आनी हेरांनी प्रदर्शनाची पळोवणी केली. उपरांत पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे हांणी गोंयच्या सैमाविशीं भावना उक्तायली. आज वर्ल्ड एनवायरमेंट डे. वर्ल्ड एनवायरमेंट डेच्या निमित्तान सगळ्यांक गोंयकारांक शुभेच्छा दिता. एक म्हत्वाचो निर्णय आनी इनिशिएटीव आमच्या मुख्यमंत्र्यान घेतला. तातूंतल्यान ताणें क्लीन आनी ग्रीन गोवाचो मोहीम चालू केल्ली आसा. 5 जून ते 5 सप्टेंबर जवळ जवळ 10 लाख झाडां लावपाचो उपक्रम जो घेतला तातूंत ताणें उलो मारला सगळ्या लोकांक, पूर्ण जनतेक. तेन्ना एक ह्या माध्यमांतल्यान पर्यटन खात्याचो मंत्री आशिल्ल्यान हांवूय उलो मारता विद्यार्थ्यांक, संस्थेक आनी सगळ्या ग्रामस्थांक जे गोंयभर आसा की तांणी एक झाड तरी आपले लावचें. हांगा जेन्ना प्रधानमंत्री आमचे उलो मारला एक पेड माँ के नाम, तेन्ना सगळ्यांनी आपल्या आवयक म्हणजे मातृभूमी ह्या मोगान जी मातृभूमीच्या मोगान आमी एक झाड लावचें आनी तें झाड फक्त लावन ताजी परत पळोवप. कित्याक आमची आवय आमचे जशें जे प्रेम करता तशेंच आमचें प्रेम त्या झाडार आसपाक जाय. आनी झाड फक्त आज लायलें जावचें ना, ते पळोवन ते कशें वाडटा मोगान वाडोवचें पडटलें. शिवोलेचे आमदार आनी गोंय मनरिजवण संस्थेचे उपाध्यक्ष डेलायला लोबो हांणी आयज पर्यावरण दिसा निमतान वेर्ला काणका पंचायत वाठारांत फुकट झाडांचें वांटप केलें. झाडां लावन पर्यावरणाचें संतुलन राखूंक जाय अशें तांणी ह्या वेळार लोकांक सांगलें. खबरापत्रांत आतां घेवया एक ल्हानसो विसो. आइडिया जो बदले नजरिया। मिलिए अपने नए प्रोजेक्ट्स के साथ राह दिखाने वालों से। आप भी जुड़िए एक बेहतर भविष्य से आज ही। महसूस कीजिए इको इंडिया के साथ। प्रत्येक शनिवार प्रातः 9:30 बजे टीवी नेशनल पर।
डॉक्टर साहब आ गए। अब इंतजार कर रहे मरीजों को तसल्ली हो जाएगी। डॉक्टर साहब के पास हर मर्ज की दवा है। ये देखिए, उनका क्लिनिक चालू हो गया। मिलने लगे डॉक्टर साहब मरीजों से। जी हाँ, ये हैं अवतार सिंह, खेती के डॉक्टर। भारत के गांव की कहानियों का आज तक का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट, गांव से विद नीलेश मिश्रा, सिर्फ दूरदर्शन पर। सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे डीडी नेशनल पर। विसोपरांत येवकार पळोवया मुखावेल्यो खबरो। त्रिपुराच्या भेटेर आशिल्ल्या केंद्रीय घरमंत्री अमित शाह हांणी आयज त्रिपुरांतल्या अगरताळा हांगच्या सीमा सुरक्षा दळ म्हळ्यार BSF जवानांक संबोधीत केले। शीम वाठाराची सुरक्षा करपाच्या कामात ह्या जवानांचो मोलादीक वांटो आसा ताची तोखणाय मंत्री शाह हांणी केली। देशाची सुरक्षा वेवस्था अदीक घटमूट जावंक जाय अशें तांणी आपल्या उलोवपांत सांगलें। त्रिपुरा फ्रंटियर हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण फ्रंटियर है और इस देश की इस प्रकार की सीमा की सुरक्षा करता है जो देश के एक कोने में आए हुए त्रिपुरा राज्य से सटी हुई है। जनसांख्यिकी का परिवर्तन चाहे त्रिपुरा हो, चाहे पश्चिम बंगाल हो, चाहे बिहार हो, जनसांख्यिकी का परिवर्तन हम सीमा के छिद्रों के माध्यम से नहीं होने देंगे। ये हमारा अटल विश्वास है और अटल संकल्प भी है। सध्याच्या संवसारीक आर्थिक परिस्थितीच्या फाटभुंयेर भारतीय रिझर्व्ह बँकेन म्हळ्यार RBIन सावध आनी तटस्थ भूमिका कायम दवरून नवी 2 म्हयन्याळी मुद्रा धोरण जाहीर केले। मुंबईत 3 दीस सुरू आशिल्ल्या मुद्रा धोरण समितीच्या बसके उपरांत बँकेचे गव्हर्नर संजय मल्होत्रा हांणी देशाच्या मध्यमवर्ती बँकेची भूमिका स्पश्ट केली। समितीन रेपो दरांत कसलोच बदल करिनासतना तो फक्त 5.5% कायम दवरपाचो निर्णय घेतला। तशेंच चालू आर्थीक वर्सा खातीर GDP वाडीचो दर 6.6% जावपाचो अदमास उक्तायला। हाचे पयलीं तो 6.9% इतलो आशिल्लो। गिरायक मोल निर्देशांक म्हळ्यार CPI म्हारगायेचो अदमास 5.1 इतलो दवरला। एल निनो आनी मोसमी पावस ह्या सारक्या सैमीक अनिश्चितेक लागून अन्नधान्य स्थिती खातीर नक्की भाकेत करूंक ना। In this backdrop, the Monetary Policy Committee met on the 3rd, 4th and 5th of this month to deliberate and decide on the policy repo rate. After a detailed assessment of the evolving macroeconomic and financial developments and the outlook, the MPC voted unanimously to keep the policy repo rate under the lab unchanged at 5.25%. Consequently, the STF rate remains at 5% and the MSF rate and the bank rate at 5.5%. The MPC also decided to continue with the neutral stance. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरातांत दमण दौऱ्यार आसतना तांणी सुरतांत L&Tच्या आर्म सिस्टम संकुलाक भेट दिवन पळोवणी केली। रक्षा निर्मणी संबंधी घटकांचेर तांणी ह्या वेळार भर दिलो। उपरांत तांणी संवसारीक पर्यावरण दिसा निमतान वृक्षारोपण केलें। तशेंच सुरतांत आयोजीत केल्ल्या कार्यावळी वेळार तांणी मुंबय एक्सप्रेसवे पॅकेज 6 आनी 7चें उक्तावण केलें। वीज आनी औद्योगिक क्षेत्रांतल्या मुखेल प्रकल्पांचें तांणी उक्तावण केलें। विकसित गुजरात विकसित भारताच्या संकल्पा खातीर आमकां कार्य करपाक जाय अशें तांणी आपल्या उलोवपांत सांगलें। ये जो वैश्विक संकट चल रहा है, ये दिखाता है कि एनर्जी के मामले में आत्मनिर्भरता कितनी जरूरी है।
और बीते 12 वर्षों में देश ने जो कैपेसिटी तैयार की है उसका कितना बड़ा महत्व है। एक तरफ हमने दुनिया के अलग अलग हिस्सों से तेल और गैस की आपूर्ति सुनिश्चित की, दूसरी तरफ हमने रिन्यूएबल एनर्जी में ऐतिहासिक निवेश बढ़ाया। 12 वर्ष पहले भारत में सौर ऊर्जा का उत्पादन नाम मात्र का था। आज हम दुनिया के टॉप 5 देशों में से एक हैं, 5 देशों में से एक हैं। और सिर्फ सौर ऊर्जा ही नहीं, हमने भारत में इथेनॉल ब्लेंडिंग की कैपेसिटी बढ़ाई, रेलवे के बिजलीकरण को गति दी, परमाणु ऊर्जा पर काम किया। हमारा जो बिजली का ट्रांसमिशन नेटवर्क पुराना पड़ गया था उसका आधुनिकीकरण किया, उसका विस्तार किया। गैस पाइपलाइन के नेटवर्क का दायरा बहुत अधिक बढ़ाया। हमारे जो पोर्ट है उनकी कैपेसिटी बढ़ाई ताकि वहां ज्यादा से ज्यादा पेट्रोलियम प्रोडक्ट पहुंच सके और जहां संभव हो वहां स्टोर भी हो सके। आने वाले समय में देश का ये सामर्थ्य और अधिक बढ़ने वाला है। इस दिशा में हमारी सरकार के प्रयास लगातार जारी है। आता नजर मारूया काय विदेशातल्या घडणुकांकडे। भारत भेटेर आयिल्ल्या ब्रिटनचे विदेश आणि राष्ट्रकुल व्यवहार मंत्री युवेट कूपर हांणी आयज नवी दिल्लीत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांची भेट घेतली। या भेटेन भारत ब्रिटन संबंध, वेपार, तंत्रज्ञान, शिक्षण, संरक्षण आणि स्वच्छ ऊर्जा हांचे सयत वेगवेगळ्या विशयांचेर सहकार्य करपा हेतान चर्चा जाली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी हालींच्या काळात भारत ब्रिटन सहकार्य अधिक घटमूट जाल्ल्या कारणान दोनूय देशां खातीर उदरगतीची बरी संद निर्माण जाल्या अशें सांगलें। भारत ब्रिटन दृष्टिकोन 2035 हो द्विपक्षीय भागीदारीचो मार्गदर्शक आराखडो आसा आनी तो फुडारान दोनूय देशां मदलें सहकार्य अधिक घटमूट करपाक फायदेशीर जातलो अशें तांणी सांगलें। हाचे पयलीं युवेट कूपर हांणी विदेश वेव्हार मंत्री डॉ. एस जयशंकर हांची लेगीत भेट घेवन वेगवेगळ्या विशयांचेर चर्चा केली। अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प हांणी भारत अमेरिका वेपार कबलाती बेगीनूच चालीक लागतली असो विश्वास उक्तायला। व्हाईट हाऊसान पत्रकारां वांगडा उलयतना तांणी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांची तोखणाय केल्या। राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प हांणी नरेंद्र मोदी हांचो आपले बरे इश्ट अशा उतरांनी उल्लेख केला। आपल्या दोनूय देशांमदले संबंध अधिक घटमूट आशिल्ल्याचे तांणी सांगलें। परस्पर विश्वास आणि सुसंवाद ह्या कारणान भारत आणि अमेरिका वेपार कबलाती मुखार वता अशें तांणी नमूद केलें। रशियाचे राष्ट्रपती व्लादिमीर पुतीन हांणी भारताच्या आर्थिक उदरगतीचे आणि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या फुडारपणाची तोखणाय केल्या। संवसारान अर्थवेवस्थेक आपली वयली सुवात भारतान निर्माण केल्या आणि भारत सगळ्या वेगान विकसीत जावपी अर्थवेवस्थेतलो एक देश आसा अशें पुतीन हांणी म्हळें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या कुशळ फुडारपणा खाला तशेंच सरकाराच्या सेगीत प्रयत्नांक लागून प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी भारताक सगळ्या वाठारांत यश मेळून दिलां अशें पुतीन हांणी म्हळां। रशिया भारताक विश्वासू आनी लागींचो इश्ट म्हणून मानता अशें पुतीन हांणी म्हळें। खबरापत्रांत आतां घेवया एक ल्हानसो विसव। राजस्थान के देवमाली गांव में किसी भी व्यक्ति के नाम पर जमीन नहीं है। गांव की 3000 बीघा जमीन को यहाँ के लोग अपने इष्ट देव भगवान देव नारायण की संपत्ति मानते हैं और इस पर अपना कोई व्यक्तिगत अधिकार नहीं समझते। भारत के गांवों से अपनी तरह का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट गांव से विद नीलेश मिश्रा, सिर्फ दूरदर्शन पर। सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे डीडी नेशनल पर।
भगवान वेद व्यास के वचन रूपी सरोवर से प्रकट उपनिषद रूपी गायों का जो दूध है श्रीमद् भगवद गीता, और व्यावहारिक जीवन कर्मयोग जो भक्ति से मिठा किया गया हुआ है, और उसी के द्वारा हमें अपना उद्धार करना है। ये हमारा जो संसार का जो रोग है उसका निदान उपचार रूप ये भगवद गीता है। प्रतिदिन प्रातः 6:30 डीडी नेशनल चैनल पर। विसोपरांत येवकार पळोवया मुखावेले खबरो। जागतिक पर्यावरण दिसाच्या पूर्व सांजेक पणजेंतल्या संस्कृती भवनात नामनेचे पर्यावरण मोगी आनी साहित्यीक राजेंद्र केरकार हांच्या नॅचरल वंडर्स ऑफ गोवा ह्या पुस्तकाचें विमोचन जालें। ह्या कार्यावळींत राज्य जैवविविधता मंडळाचे सदस्य सचिव प्रदीप सरमुकादम, गोयचे म्युझियम मॅन म्हूण नामना मेळिल्ले विक्टर गोम्स, ग्रीन रे फाउंडेशनचे व्यवस्थापकीय ट्रस्टी तोमाझिन कार्दोज, पद्मश्री नॉर्मा आल्वारेस, ॲडव्होकेट क्लाउड आल्वारेस, डॉक्टर पांडुरंग फळदेसाय आनी हेर मानेस्त हजर आशिल्ले। कायदेशीर आनी सांस्कृतीक नदरेन गोंयची राखण करप हो आपलो धर्म अशें आपूण मानता आनी ते खातीर जिवीतभर कार्य करीत रावतलो अशें प्रतिपादन पुस्तकाचे लेखक राजेंद्र केरकार हांणी ह्या वेळार केलें। बऱ्यो दृश्य आसा, बरे डोंगर आसा, बरेच फातर आसा, न्हंये आसा, झरे आसा, जे आमकां अचंबीत करता आपल्या एकंदर स्वरुपान। तर तेंचो आस्पाव केल्लो आसा। आतां दूधसागर जो धबधबो आसा तो एक आमी धबधबो म्हणूनच पळयता, तो उदकाचो एक प्रपात म्हणून पळयता, पूण आमी विसरूंक जायना की आमच्या पुर्वजांनी ह्या दूधसागराक एक देवाचें रूप, एक देवचाराचें रूप, अदृश्य शक्ती म्हणून ताका पळयलेलो आसा, आनी त्याच्या कडेन आपले सांस्कृतीक, आध्यात्मीक आनी सामाजीक नातें जें आसा हें पुर्विल्ल्या काळा पासून निर्माण केल्लेलें आसा। तर त्या दूधसागराचें कितें वैशिश्ट आसा तें हांवें मांडलेलें आसा। मागीर कांय निमगो गुणो म्हणून आसा, किंवा आमच्या कडेन भिवगो गुणो म्हणून आसा। हे जे शिलाखंड आसा हे लाखांनी वर्सां पयलींचे आमकां भूगर्भ शास्त्रांतल्यो ज्यो गजाली आसा त्याच्या विशीं जाणविकाय करून दिता। ह्या कार्यावळीक हजर आशिल्ली प्राथमीक शालेय शिक्षिका शुभदाचारी हांणी ह्या पुस्तका विशीं प्रतिक्रिया उक्तायली। मार्ना गणेशपुरी रस्त्याचेर घातिल्ल्या रस्तो बॅरिकेडाक लागून धडकून आयज एका टेम्पो रिक्षाक अपघात जालो। सुदैवान कोणाक दुखापत जावं ना। ह्या मार्गाचेर हालींच्या तेंपार खूब अपघात जाले। शिवोलेचे आमदार डिलायलो लोबो हांणी ह्या घडणुके विशीं हुस्को उक्तायला। नैऋत्य मॉन्सून म्हळ्यार हंगामी पावसान काल बिरेस्तारा अधिकृतपणान प्रवेश केलो। हे विशींची घोशणा IMD म्हळ्यार भारतीय हवामान खात्यान केल्या। खात्यान केल्ल्या अदमासा प्रमाण कांय दीस उसरा पावसाक सुरवात जाली। सदांच्या 1 जून ह्या पावस पडपाच्या तुळेन ह्या वर्सा 3 दिसांनी कळाव जाला। हवामान खात्यान दिल्ल्या म्हायती प्रमाण फुडल्या 2 ते 3 दिसांत पावस नियमीतपणान गोंयांत पडपाची शक्यता आसा। पणजे वेधशाळेचे वैज्ञानीक नाहुश कुलकर्णी हांणी पावसाच्या अदमासा विशीं अदीक म्हायती दिली। तो जैसे 2 दिन पहले हमने बताया था कि ये मानसून ऑनसेट 4 जून को है एंड ऑल कंडीशंस हैज बीन सेटिस्फाइड। सो केरलम के ऊपर ऑनसेट जो है वो आज डिक्लेयर हो गया है। उसके बाद जो बात आता है कि गोवा की तरफ ऑनसेट जो मानसून कब आएगा, अभी जो मॉडल इंडिकेशंस है, वेदर पैटर्न्स है, उसमें हम अगले 2 और 3 दिन में गोवा के ऊपर रेनफॉल एक्सपेक्ट कर रहे हैं। एंड उसके बाद ऑनसेट होने के फोरकास्ट हमने आज दिया हुआ है। ऑनसेट ऑफ द केरला का एक सर्टन क्राइटेरियाज है। साथ ही जब वो गोवा की तरफ और आगे के स्टेट के डिफरेंट स्टेट में जाते हैं तब हम देखते हैं कि मानसून का कवरेज कितना है। सो जैसे जितना ज़्यादा कवरेज होता है उस हिसाब से रेनफॉल देखते रहते हैं। उसमें जब आगे का प्रोग्रेशन जब होता है उसमें बहुत सारे रीजनल फैक्टर्स भी कंसिडर हो जाते हैं। तो उसमें रीजनल फैक्टर्स अलॉन्ग विथ विंड स्ट्रेंथ क्या है, साथ ही कितने स्टेशन पे रेनफॉल कवर हुआ है। आता पळोवया आयचें तापमान। पणजे वेधशाळेन कळीत केला त्या प्रमाण आयचें चडांत चड तापमान 31.6 अंश सेल्सियस जाल्यार उण्यांत उणें तापमान 25.2 अंश सेल्सियसतलें नोंद जालां।
खबरो सोंपोवचे आदी परतून एक फावट पळोवया मुखेल खबरो. संवसारीक पर्यावरण दिसा निमतान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांचो देशवासियांक संदेश. हवामान बदल, वाडटे प्रदूषण आनी जंगलतोड ह्या सारक्या विशयांचेर जनजागृती करपाचें केल्लें आवाहन. पर्यावरण संवर्धन आनी हरीत गोवा ह्या खातीर खासगी कंपन्यांनी CSR माध्यमांतल्यान फुडाकार घेवचो. मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी खासगी कंपन्यांक केली सुचोवणी. भारतीय रिझर्व्ह बँकेचे 2 म्हयन्याचे मुद्रा धोरण जाले जाहीर. रेपो दरांत कसलोच बदल ना. गव्हर्नर संजय मल्होत्रा हांणी दिली माहिती. सैमाच्या रक्षणा वांगडा देश उदरगती कडेन करता वाटचाल. गुजरात भेटेक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी केलें संबोधन. नैऋत्य मोसम म्हळ्यार हंगामी पावस अधिकृतपणान पावला केरळान. फुडल्या 2 ते 3 दिसांक गोंयांत लेगीत नेमान पावस पडपाची शक्यता. पणजी दूरदर्शन केंद्राचे खबरो आतां तुमी सामाजीक संकेतथळाचेरूय पळोवंक शकता. ते खातीर आमचे एक्स हँडल @DD न्यूज पणजी, फेसबूक पेज DD न्यूज पणजी आनी यूट्यूब चॅनल DD न्यूज गोवाचेर पळोवंक शकता. तशेंच DD चॅनल आतां टाटा प्ले चॅनल क्रमांक 1995, DD फ्री डिश चॅनल क्रमांक 125 आनी डिश TV चॅनल क्रमांक 1228चेर पळोवंक शकता. प्रसार भारतीच्यो तरेकवार कार्यावळी पळोवपा खातीर प्रसार भारती नवें OTT ॲप सुरू केला, जाचें नांव आसा वेव्स. ह्या ॲपा वरवीं दूरदर्शना वयल्या फामाद कार्यावळीचो आनंद रसीक घेवंक शकता. हाचे खातीर पळोवप्यांनी मुजरत वेव्स ॲप मोबायलाचेर डावनलोड करचें आनी दूरदर्शनाच्या नव्या पोरण्या कार्यावळीचो आनंद घेवचो. इतल्यान खबरापत्र हांगाच सोंपता. परत मेळया फाल्यां सांजे 4 वरांच्या खबरापत्रांत. नमस्कार.